हॅलो. हां हां होय वे. हां जायत 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 हांव आत्ता येता. हांव हे स्कुलाचे हेडमास्टर. आजी म्हाका कसं की एक एमर्जन्सी कॉल आयले. म्हाका आतां वचकामू. हांव नाशी हें स्कूल कशें चलोवचें. शे म्हाका मात्शें पुरो पाड जावन तसो. हां एक आयडिया मेळ्ळें. आमगेलो बालू मास्टर आसा न्हय, आजी ताका हेडमास्टर करता. म्हगेली ड्युटी पुरो ताका वयसून दिता. तुगेलो विशय आलोचन केला की ना की तूं उंच म्हगेले येदूर आयलो. 100 वर्सां आयु सुमारे तुका बालू. हां इतलें कोन्न हांव तुका एका वचनान तापयत म्हूण कांय बेजार ना न्हय. आमी दोग जण ಒಟ್ಟೂಚಿ जॉयन जाले न्हय स्कुलाक. तशी हांव मोगान आपोवचें. ना सर तशें कांय ना. हां आतां तुमी म्हगेल उडगस कसले काडटाशिल्ले ती? कांय ना मऱ्या, म्हाका आतां अर्जंट एक एमर्जन्सी कॉल आयले. तशें जावन हांव भायर सरकत आला. आतां हांव नासतना स्कूल चलोवचेक कोणी पूण एक क्लास का न्हय. हांगाचे पुरो पळोवन घेवचेक हांव आतां तुका अपॉयंट करतास. आयच्या दिवसाक तूंची हेडमास्टर. म्हगेलें काम पुरो तूंच कोरका जायत वा. ओ वय सर, कंग्रॅच्युलेशन्स कंग्रॅच्युलेशन्स. कंग्रॅच्युलेशन्स हांव तुका सांगता मऱ्या, तूं कसन म्हाका सांगचें. तूं न्हय हेडमास्टर आजी. ओ होय ना. हां थँक्यू सर थँक्यू. तुमी कसं योचन काणाका ते हांव पळोवन घेता. बालू सर आज तुम्ही हेडमास्टर केला भारी खुशी विषय. म्हाका एक रज जावंक आशिल्ली बालू सर. हो रज जाय वा केन्ना? आईचे दिवस बालू सर. आमगेले मेन हेडमास्टर आसना रज दिना सर. तुम्ही देखून हांव निमगूचे आयले. कसन म्हळ्यार म्हाका चिके तरकारी आनी घेवचे आशिल्ले. तशें देखून म्हाका आज एक रज जावंक बालू सर. ताक्क पुरा तूं रज कसले घालका. खाली एक तरकारी घेवचेक ना वचून यो ना. म्हाका गोतूच ताजी कश्ट कसन म्हणून. आतां पावस वरे आसना. होय सर थँक्यू. तुमीच हेडमास्टर जावं म्हण हांव त्या देवाल्या मागून घेता. हांनी पुरा कितले लायक कोन्न म्हाका होगळीत आसा ती न्हय. हांव अशींच पुरा जनाक हेल्प करता. आनी कसन म्हळ्यार इतले दिवस हांनी कोणी म्हगेलो टुल्लोचेक येनाशिल्लें ती. आतां हांव हेडमास्टर जाल्लें म्हूण सांगून म्हगेलो टुल्लोचेक येता आसा ती. कसन जाल्यार अधिकार आसल्यार मात्र न्हय जनान आमगेले घेवचे. न्ही जाल्यार कोण उलयता ती. बालू सर आजी तुम्ही हेडमास्टर म्हणून म्हाका कळ्ळें. म्हाका एक करंट बील आनी वॉटर बील भरचेक आशिल्लें. हांव एक रज घालून वच्ची की? अय्यो ताक्क पुरो रज कसलेक. तूं वचून यो ना हांव पळोवन घेता हांगा. मस्त थँक्स सर तुमकां. तुमीच आनी मुखारी ह्या स्कुलाचे हेडमास्टर जावं म्हूण हांव देवरोट मागूंक येता. अय्यो म्हाका टायम जालेले कळ्ळी. म्हाका एक क्लास आशिल्ले. हांव वता. सर सर एक मिनिट. आजी तुम्ही हेडमास्टर केना सर कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. म्हाका म्हगेले जर्डल स्कुलांत एक पेरंट्स मिटींग आशिल्लें. तशें देखून म्हाका अर्जंट वचचें आसा बालू सर. तुमी म्हगेले क्लास घेवं येता. एक्चुली म्हाका आतां क्लास आशिल्ले. ताजे मागीर हांव तुमगेले क्लास घेतलो. मागीर आनी 2 क्लास कसलेक म्हळ्यार दोग जण टिचर्स वापस तांणी घराक चमकलें ती. तांगे क्लास वरें हांव घेवका. असो म्हाका कंटिन्यू जाता कसं करचें न्ही. तुमी वचून येयात. पळयलींच वे काम दवचे रे मात्र. हांव घेता म्हणलेलेंच से एक थँक्स ना कसने ना सीदा चमकले. आनी म्हाका एक नमूने दाक्षिण कोणी कसने हेल्प निमगून आयला रे ना म्हूण सांगचेकच म्हाका कळना. आतां पळया म्हगेले हें एक अभ्यासा निमित्त म्हाकाच कश्ट जाले. आनी मुखार हांव ना म्हूण सांगचेक शिकता. अय्य अब्बा आनी म्हाका जायना. म्हगेल क्लास न्हयशी आनी 3-4 जण टिचर्साल क्लास हांवूच घेतले. सुस्त जावन गेले म्हाका. आनी हांव कोणाले वयसूंक येना बा. कोण कसन निमगेला रे ना म्हूण सांगचेक शिकता हांव फस्ट. हॅलो इथे येता ना. एक अर्ध किलो टोमॅटो, अर्ध किलो बटाटो, 1 किलो पियावो, 1/4 किलो बीन्स, 1/4 किलो कॅरेट आनी कुवाळणे कसल्यार हाडा. ना हांव कस्साने हाडा. कस्साने कर. कसने अनेक पण सांगते.
काय ना जायत तितल्यान हाडता जायत सर सर हांव 6th स्टँडर्ड ए सेक्शन स्टुडंट आतां आमकां क्लास आशिल्ले टीचर आयलें ना चेडूं पुरा बॉम्ब मारता ती तुम्ही तेव्हा क्लास घेतात की सर ना रे आज म्हाका जाय ना आजी कंटिन्यू क्लास घेवन म्हाका सुस्त जावन गेला कशी लास्ट पिरियड सर तुम्ही पुरा घक्कड वचत रज तुमका ओ हे गेल कॉल येतास हा वता हा हाडतास येता इथे कसं ना जितले बग्गी आयलेन ती क्लास नाव आहे तुमका आजी हांवचे हेच्चम गो हांव चिके पापाच म्हूण सांगून पूरा जन तांगे क्लास मिगेल मातेर घालून घेवन तांणी गेल्यांती घराक गेल्यांती केलो जन रज घालून गेल्यांती तशें म्हाका मस्त कश्ट जाल्लें सुस्त जावन गेल मरे ती ताकाची दनपार मागीर हांव रज घालून घेवन आयलें अयो आणि चेडवांक क्लास आनी एक की 2 पिरियड आशिल्ली गो तितल्यांची ताकाची हांव चेडवांक रज दिवन सोडलें राब HML कॉल आयलें हॅलो मिस्टर बालू हें कसं केल्लें तुवें तूं कसं की म्हगेलो आत्मीय फ्रेंड म्हूण सांगून हांव तुका जबाबदारी दिवन हें चमकलो आतां पळयलें रे पुरा पेरेंट्साल कंप्लेंट येता सांगा तूं काल चेडवांक ಒಗ್ಗಿ सोडला म्हूण सांगून पल्ले स्कूलाक आयल कुडले फस्ट तूं म्हाका मीट जावका हज्जे एन्क्वायरी जाता तूं तुगेलें एक्सप्लेनेशन कसं नासला रे म्हाका फाल्यां सकाळीं सांगका जायत सर जायत सॉरी पळयलें गो पातोळे हांव आशिल्ले पुरा जनाक हेल्प केलें जाल्यार ही फाल्यां म्हाका एन्क्वायरी आसके अयो आत्ता कळलं तुमका हेंची जन पुढे तुम्ही रज जाय म्हणाल तेन्ना कोणी तुमगेले हेल्पाक येनी आता तुमका पवर आस म्हण कळलं कुडले पुराय जन येवन तुमगेले हेल्प घेवन गेली आनी एक म्हळ्यार रे आमकां कोणी कसं नाही निमगो आमी फस्ट आमकां जायना जाल्यार रे ना म्हणून केक शिक्का आमकां तें साध्य असलें रे आमगेली कॅपॅसिटी भितर असल्यार मात्र आमी तें करता दाक्षिणी म्हूण सांगून पुरा आमी ओपून घेवचें ना हे व्हिडिओ तुमकां लायक जाला जाल्यार एक लायक बटन ओतून आमकां सपोर्ट करा ती तशींची आनी की तुम्ही पातोळी माई यूट्यूब चॅनल सब्सक्राइब करणे जाल्यार आत्ता वचून सब्सक्राइब करा ती आमी नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटाची धन्यवाद.